सुरवातेक आमी गायन करुया. गायनाचो अंक A4 आपयल्या म्हूण आमकां. आपयल्यान म्हूण आमकां भुरग्यांक तुज्या हे पवित्र मिसाची बेटी दुनिया रूपारून आमची गरीब काजा आयज तुका दिता कोतकोतीतारका रूपारून आमची गरीब काजा आयज तुका दिता कोतकोतीतारका आमी चोरला तूं देवचो पोदवेला पूर्ण मोगान आयल्या वेळा पाय किरकोळ काळजाक चिंतोया देव तुका एक मोगाचो नमस्कार पाय किरकोळ काळजाक चिंतोया देव तुका एक मोगाचो नमस्कार. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भावा भयणांनो, आयज सादे काळाचो उठरावो आयतार. आयचो सेवादोर आमकां सगल्यांक तोरेच्या अपस्वार्थांतली मेकळी रावूंक आपयता. मनीस जेन्ना अपस्वार्थी जाता तेन्ना मनीस आपलें मनीसपण विसरता आनी दुसऱ्या सोबें दारूण जावंक पावता. पूण हाचो शेवट अपस्वार्थी मनीस आपल्या जिवितांतल्यान निसंटोन कोत्ता. देवान दिल्लेले सगळे देणी घेवंक अपस्वार्थी जावचे बदलेक देवाचें देणें दुसऱ्या सोबें वांटूंक उदार दयाळ जावंक बापाची कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान मागुया. आणि पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं. हाचे भेटेन वांटो घेता आसतना आमी सगळीं देवा मुखार किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो हांव चालून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बाकी सदांच आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा विरोधी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थया. आजचें बलिदान सगल्या आमच्या फिरगोसकारां खातीर आमी मिटयता. मागता आयज आपलो वाडदीस समारंभात जुलियो मास्करनेस
आनी अंचेलो मास्करनेस तांचे खातीर देवान तांचेर गिर्द आशिर्वाद घालूं आनी सगळ्या देण्यान आनी कृपेन तांकां भरूंक तांचे पासत हे भेटेंत आमी मागता. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव, तुका उला मारतल्यांक सदां दुलोबायेन वागय. तुवें आमकां रुचल्याय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. उपकार आमकां कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळीं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रात चलिता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. उपदेशकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. पोलकेपणांतलें पोलकेपण म्हणटा उद्देशक. सगळेंच पोलकेपण जाणविकायेन विधेन आनी निरपणान वार करूंक ह्या मनशाक कसलोच वार करूंक नासलेल्या आपल्या वावराचो फळ सोदता. हें एक पोलकेपण आनी एक व्हड वायट. खरेंच वोत इतलें वावर करून आनी इतलो गांज घेवंक मनशाक कित्याक उपकत्ता? कित्याक सगळे ताचे दीस दुखीचे आनी सगलो ताचो वार कोश्टांचो. रातचो लेगून ताच्या काळजाक विसना. हें एक पोलकेपण. देवाचें उतोरें आमचो जाबाब जातलो. ताचो ताळो आयच्या दिसा चितांत आयकात, काळजान धरात. सगळीं म्हणया, ताचो ताळो आयच्या दिसा चितांत आयकात, काळजान धरात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो थीर खडप आमचो तारूक, ताका वाखाणुया. जाबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसा चितांत आयकात, काळजान धरात. सोरपट पडुया ताच्या मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची पोरजां, चोरवाक वेल्यो शेलयो. जाबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसा चितांत आयकात, काळजान धरात. ताचो ताळो आयच्या दिसाक आमच्यार कानार पडटा. चितान आयकून काळजान धरून सगळीं आयती रावया. जाबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसाक चितांत आयकात, काळजान धरात. मिरीबेक आनी ओरोन्यांत मासेक केल्ले तशेंच तुमच्या काळजाक फातरां वरवीं दारून करूं नाकात. जाबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसाक चितांत आयकात, काळजान धरात. तुमच्याच पुर्वजांनी तेन्ना म्हज्यो कन्यो देखल्यो, तरी गोरवीं मोनां सगळीं म्हजेर कोलपून गेलीं. जाबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसा चितांत आयकात, काळजान धरात. भाग्यवंत पावलोन कॉलस्करांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जीवन जाल्यान म्हणटोच सर्गींच्या वस्तूंचे जावन दी तुमचे ओत्रेक. थंय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलोलो आसा. तुमची चिंतना सर्गींच्या वस्तूंचेर आसून दी, संवसारांतल्या वस्तूंचेर न्हय. कारण तुमी मेल्यांत
आनी तुमचें जिवीत क्रिस्ता बरोबर देवा सवें लिपलोलें आसा. तुमचें खरें जिवीत म्हळ्यार क्रिस्त आनी तो दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमी ताचे बरोबर दिश्टी पडटल्यात आनी ताचे मोहिमेन तुमकां वांटो मेळटलो. त्या पासत संवसारीक खुशयो तुमी मारून उडयात. कामचार, मेळ्ळेपण, पातकाची ओड, खोट्यो वंदावण्यो, आपस्वार्थ. हो आपस्वार्थ म्हणल्यार कुड्ड्या देवांची पुजा. एकामेकाक केन्नाच फोटी मारिनाकात, कित्याक आदल्या पातकी स्वयंपाक आनी ताच्या कर्तुपांक पाट करून तुमी नवीं मनशां जाल्यान. आपली पूर्ण ओळख मेळो पर्यान ह्या नव्या मनशाक तोच रोचणार परतून परतून आपल्या सारक्याचो नवो करीत आसा. हातून ग्रीक आनी जुदेव, सुनोत केल्लो आनी सुनोत ना केल्लो, पोरको आनी सितियांनी, गुलाम आनी स्वतंत्र मनीस असले वेगळोचार आनीक नातूच. एकलोच क्रिस्त आसा. तोच सोगोट आनी सोगटांतूच तो आसा. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sois for us, sois for us, sois for us, खुशी मनान जी कोण गरीब ती खरेंच बागी, सर्गींचे राज खरेंच तांचे. Sois for us, sois for us, sois for us, sois for us, सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोकांच्या जोम्यांतल्या कोण एकल्यान जेजूक म्हळें, गुरुजी, आमकां पडला त्या दायजाचो वांटो कुशीन काडून म्हाका दी म्हूण म्हज्या भावाक सांग. पूण ताणें ताका अशी जाप दिली, इश्टा, तुमचे भितर न्यायानीत वांटप करूंक म्हाका कोणें नेमला? मागीर ताणें तांकां सांगलें, चोत्राय धरात आनी सगळे तरेच्या आपस्वार्थांतली मेकळी रावात. कित्याक कोणाक पुष्कळ गिरेस्तकाय आसली जाल्यारूय ताचें जिवीत तिचेर दवरलेलें ना. मागीर ताणें तांकां एक वपार सांगली. एक गिरेस्त मनीस आसलो. ताच्या शेता भाटांत खूब पीक जालें तेन्ना तो आपणाच भितर चिंतूंक लागलो, म्हजो पीक पाडो भरून दवरूंक म्हजे लागीं जागो ना. हालीं कितें करचें? आनी ताणें म्हणलें, अशें करतलो, म्हजे कोडे मोडून तांचेकूय व्हडले बांदतलो आनी म्हाका पिकलां तितलें आनी म्हजी गिरेस्तकाय तातूंत भरून दवरतलो. मागीर म्हज्या ओत्म्याक अशें म्हणटलो, ओत्म्या, म्हज्या साबार वर्सां पुरोसो खूब माल तुजे आदीन आसा. विसव घे, खा पिये आनी मोज मार. पूण देवान ताका म्हणलें, पिश्या, आयज राती तुजो आत्मो परत मागचो आसा. म्हणटूच तुवें तयार करून दवरलाय तें कोणाक? आपणाक ते एकठांय करता, पूण देवा मुखार गिरेस्त जावंक ना.
ताची गोत ही. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, हेनरी फोर्ड हो एक महान मनीस. ताणें आमकां जे फोर्ड गाडी आमकां दिल्या, ह्या मनशान एका दिसाकूय आपल्या सांगात वावुरतेल्याक ताका खंय असो विचार केलो, वॉट इज युअर गोल इन लायफ? तुजो जिवितान तुजो हावेस कितें? आनी ह्या मनशान खंय सडसडीत जबाब दिवन सांगलें, टू मेक $1 million. म्हजो जिवितान हावेस म्हळ्यार जायते $1 million हांवें एकठांवंक जाय, हो जावन आसा म्हजो हावेस, माय गोल. आनी बाबा न्हू, हो जबाब दिल्या उपरांत हेनरी फोर्ड खंय भितर गेलो, एक ओकल घेवन आयलो. ह्या ओकलाचेर ताणें आरशे काडले आनी दोनूय आरशाच्या जाग्यार $2 कॉयन्स थंय आरशां त्या जाग्यार घातले. आनी मनशाक ताच्या सांगे वावुरतल्याक खंय सांगलें, हें ओकल घाल आनी पळय. आनीक ह्या आशेर आशिल्ले पूण $2 आपलेले हे ओकल दोळ्यान घालता आसतना ताका विचारलें, आतां तूं कितें पळयत हाय? आनी तेन्ना खंय सांगलें, म्हाका कांयच दिसना, कित्याक हे $1 म्हज्या दोळ्या मुखार आसात. बाबयणानो, हे सांगतोच हेनरी फोर्डान खंय ताका सांगलें, पळय तुजो जिविताचो हावेस बॅग जावंक जाय. तुजें बरेपण जेन्ना हावेस फकत पयशांचेर आसा, गिरेस्तकायेचेर आसा, तेन्ना जाय त्या जिवितान जे तुका बरें येतले, जाय त्यो ज्यो ऑपॉर्च्युनिटीज तुका मेळटल्यो, ज्यो संदी येतल्यो, त्यो तुजे कडसून येतल्यो. जिवितान म्हत्वाचें आनी गरजेचें म्हळ्यार जें आसा तें वापरूंक तुवें शिकूंक जाय. इन्वेस्ट इन सर्विंग अदर्स. बाबयणानो, कितली म्हत्वाची आनी जाणवायची उतरां ह्या मनशान ह्या आपल्या सांगात्याक दिली. आयचो सेवादोर आमकां असलेंच कितें आमकां आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आयची वाचपां आमी पळय, आयच्या पयल्या वाचपान उपदेशकाचें पुस्तक आमकां असलो संदेश आमच्या मुखार हाडटा. पलकेपणाचें पलकेपण म्हणटा, सगळें पलकेपण. उडके कितें काय? उडे संवसारीक गिरेस्तकाय एके भाशेन आमी आपणावन ती आमी सगळीं सांबाळून दवरप, जस्ट होर्डिंग इज युजलेस. तें मोदाचें न्हय, तें गरजेचें न्हय, तें आमकां वालोराचें न्हय. ताचेर एके भाशेन सगळें दवरलेलें ना. आमच्या जिवितान अदीक कितें म्हत्वाचें आनी गरजेचें ताचेर आमचें ध्यान दवरूंक, इकलो दवरूंक आमकां उलगत. आनी बाबणानो, हेच कितें आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागेन पावलो कॉलेस्करांक बरयले चिडीन आमच्या दोळ्या मुखार हाडटा. आमचो हावेस कितें जावचो? आमी आमचे दोळे आमी स्वर्गाक लावंक जाय. आमी स्वर्गाचे वस्तूचे एके भाशेन आमचें दान मोन एके भाशेन दवरूंक जाय. आनी हें करूंक जाय ती वस्तू एके भाशेन आमी फाटीं दवरूंक जाय. हे तर हावेस आमी वेळयतले जाल्यार जाय ते एके भाशेन पयस दवरूंक जाय. एके भाशेन आमी नवी मनशां जावन पोरणे मेळेपण सगळें सोडूंक, आपसुवातेपण, दुसरे एक वायट नवे आसात ते सगळें कुशीन दवरून आमी हो हावेस मेळूंक आमची पावलां मारूंक जाय. आनी बाबा न्हू,
हेच की आयच्या शुभ वर्तमानानूय जेजू आमकां हें शिकयता. ह्या गिरेस्त पिशाची वपार आमच्या दोळ्या मुखार दवरतना वच आमच्या मुखार तो हाडटा. आमी सगळ्या आपस्वार्थांतली मेकळी रावन आमी जिवितान बरेपण फुडें गेलो वावरून. बाबीणानो, आमच्या जिवितान असलो घेवंक वो हावेस बाळगून कशें आमी फुडें वचचें काय, ह्यो तीन वस्तू आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया. पयले सुवातेर आमच्या जिवितान जी आशा आमकां आसा ती आमी पयस करूंक वावरुया. कित्याक आशा आमची करता जिविताची दुर्दशा. उदीक मेळोवंक, उदीक पुंजावंक, उदीक एकठांवंक हें असलें मोन जें आमी आमच्या खातीर आसा जाल्यार आमी ताचेर जैत वावरुया. बाबीणानो, जशें हेनरी फोर्डान सांगलें, हे गिरेस्तकाय वो हावेस जावचोरी, पूण म्हत्वाचें आनी गरजेचें तें उदीक ताचेर नदर दवरूंक वावरचें. बाबीणानो, आमी जायते भाजी जसो आमी सुरवातेक आयकलां, वो मनीस एकलो मनीस जेजू सोशी येता आनी म्हणटा, सायबा म्हज्या दायजाचो वांटो कुशीन काडून म्हाका दी म्हूण म्हज्या भावाक सांग. बाबीणानो, ह्या मनशाचें धान मोन ताच्या दायजाचेर आसलें. ह्या भावा मदीं अशें आदी वांटेले जाताले. व्हडलो भाव आसा ताका वेज वांटो उत्तालो, व्हडलो भावाक तो वांटो पडटालो आनी भाशेन वांटून दिताले. आनी मनीस जेजू सोशियान येता म्हणटा, सायबा हे वांटो करूंक लाय. फुडें ह्या व्हडल्या भावाचें मन नासलें वांटो करूंक, कित्याक सगळींच फुडें आपणाक धरूंक सोदतालो. उगडे ह्या धाकल्या भावाचें मन आसलें, म्हाका उदीक वेस कितें मेळटलें, हांवें कितें म्हज्या व्हडल्या भावा कडसून उदीक घेवचें, हें घोडी ताच्या मनान कांय नासलें. नेवसोत म्हणटालो. बाबीणानो, जायते फावटी घोडी आमचें अशें जाता, अशी आशा आमची वाडटा तेन्ना घोडी आमी घरांत जशें म्हणटा रोगताक रोगत वळखना, भावा लागीं झगडटा. घरांत इल्ल्याशा कुडक्याक इल्लोसो कुडको पुर्वजांनी आमकां दवरलेलो, ह्या कुडक्याक लागून कितले आमच्या भाटा बेसाक लागून कितलीं झगडीं एके भाशेन आमच्या भाव गोच्या मदीं एकामेका मदीं जातात. एका दुर्गाक लागून कसली झगडीं. बाबण्यानो, हें असलें बरेपण एके भाशेन आमचे निवडांतले पयस काडटा. असल्या आशेंतली अग्नपणांतली आमी ओकलेक दिवंक वावरुया. दुसरे सुवातेर जेजू म्हणटा, सगळ्या आपस्वार्थांतली मेकळी जायात. बाबण्यानो, आमच्या ह्या मनशाक गिरेस्त मनशाक आमी पळयता, ताणें जे सगळें आपणायलें तो म्हणटा, तातूंत आमी बारीकसाणेन पळय जाल्यार सगळें तो म्हणटा हांवें अशें हांव करतलो, हांवें अशें, इट्स ऑल आय एंड मी. बाबण्यानो, सगळें जें म्हाका कितें मेळ्ळें वो हांव कितें घेतलो हेंच एके भाशेन सगळें शेजारी नासलें. फुडें तातूंत आमी एकूय कडेन आयकूंक ना. फुडें म्हज्या घरकान्नीक कितें पासत कितें करतलो, म्हज्या भुरग्यांक पासत कितें सांबाळटलो, फुडें असलें मौन देखून ह्या ज्या सभेक आमकां दिसना. बाबण्यानो, सगळें हांव म्हाका म्हजे खातीर कितें करतलो हें स्वार्थी मौन ह्या मनशा सभेक आमी पळयता. बाबण्यानो, जेजू आमकां असले स्वार्थ सोडून आमी निस्वार्थी जावंक आमकां आपयता. असलेपणान आमी जिवंक एके भाशेन वावरुया. कोण तरी एक मनीस अशें म्हणटालो, there is no poor person who has nothing to offer, and there is no rich person who has everything to offer. Each person has something to offer. बाबण्यानो, आमच्या जिवितांतल्यान एके भाशेन फुडें आमी गरीब जायत, पूण आमच्या लागीं दिवंक जायना तसलें नांव जायना. आमी घोडे गिरेस्त जायत, सगळें घोडे दिवंक जायत. एक एकल्या मनशान कितें तरी सगळें आपल्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक दिवं येता. हेंच की जावन आसा तें निस्वार्थी मन. बाबण्यानो, ह्या मनान एके भाशेन आमच्या जिवितान आमी दुसऱ्यांक हें बरेपण दिवंक वावरुया. ह्या खातीर आमी दुसऱ्यांक वांटूंक वावचें. कितें आमी वाटलें काय, आमच्या जिवितान दिल्लें बरेपण, आमचो वेळ, आमच्या जिवितान जी एक भाशेन थोडें भर कितें आमचे लागीं आसता गिरेस्तकाय, वो आमच्या लागीं जे देवान जे आमकां टॅलंट्स दिल्ले आसात, आमचे गूण दिल्ले आसात,
ते एके भाशेन आमी दुसऱ्या खातीर वापरूंक एके भाशेन वावरुया आनी वरवीं हें बरेंपण दुसऱ्यांक शिपडावया. तिसरे सुवातेर बाबड्यान ह्या मनशान सगळें आपणायलें पूण एके भाशेन तो सगळें आपुणूच उंचलो जालो म्हूण समजलो. देवाक देखून एके भाशेन तो विसरलो. जे सगळें आपल्याक देवाक हें दिलां तें देवाक कडसून आपल्याक आयलां आनी देवाक हांवें दिन वाचूंक जाय हें मौन ताचे कडसून नासलेंच. बाबड्यानो आमकां सगळें मेळटा वायज जें आमचे लागीं आसा तें सगळें आमकां देवाचें देणें हें आमी ओळखून घेवया. देवाक आमच्या जिवितान पयलो आनी वयलो जागो दिवया. सगळें आमच्या लागीं आसा ताचे खातीर देवा सवें आमी दिनवाशी जावया आनी बाबड्यानो ह्या देवाक आमच्या जिवितान दाखो घेवन आमी चलुया. कित्याक आमचें जिवीत देवाच्या हातान आसा. खंयचे घडयेर देव आपयतलो आमी नाको. ज्या घडी देखून आमी ह्या संवसारांत येता तेन्ना बरें करीत आनी बरें शिपडात आमी चलुया. हेंच करूंक आमकां सगळ्यांक किरीत कृपा आनी बोळ लाभूय म्हूण हे भेटेंत मागुया. सगळे आमी उबे रावया आनी वेळार आमचो सोनेकल्याचो बाबार्थ सगळे आमी सांगातान अनेका स्थळ्यान उचारुया. सोत मानता देवाक सोर पदवीदार बापाक सगळ्या पृथ्वीच्या वसनाक जेजू क्रिस्ता ताचे तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबाळलो आंकवाड मळीत सांगलो पॉस्पिटल खावप आनी कोर्स सोसले ताका सा सोडलो तो बेला ताका आनी केपिलो तो बेला मदो देवलो तिसऱ्या दिसाक नागलांत लावचून जालो सदांच सोडलो सपदिदार देव बापाच्या ज्याक बसला तुका जिव्या मरणाची मनसुबी करून येतलो सपनान धाम पवित्र आत्म्या कातोलीक विसुबे भक्तांचे थाय पातकाचे बक्षणे पुढचे जीवन सासनाचे जीवित आमेन. अनेस बाबार्थान वेळार आमचे जोणेकल्याची गरजो त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जिवन जाल्यान म्हणटोच सर्गीच्या वस्तूंचेर जावनी तुमचे ओतरेक. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी संवसारी वस्तूंक चड मोल दिवचे बदलेक आपल्या साद्या जिवितांतल्यान आपले पोरजेक ते देख दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाल बापा ही मागणी इतलो वावर करून आनी इतलो त्रास घेवन मनशाक कित्याक उपकारता. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपस्वातीपणान बरोवन सृश्टीचे निसंटोन करिना जावंक तांकां बापाची जाणवाय मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाल बापा ही मागणी सोत्राय दवरात आनी सगळे तरेच्या आपस्वातांतली मेकळी रावात. कित्याक कोणाक पुस्कोळ गिरेस्काय आसली जाल्यार ताचें जिवीत तिचे दवरलेलें ना. देवान जी आमकां देणी दिल्यान ती आमी एकामेका सवें वांटून सगळे तरेच्या आपस्वातांतली मेकळी जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाल बापा ही मागणी
आयज राती तुजो आत्मो परत मागचो आसा म्हणटच तुवें तयार करून दवरलाय तें कोणाक संवसारी वस्तूंक लागून आमचे मोदें उपरासलेल्यो सगल्यो दुस्मानकायो आमी सोंपोवंक आमकां बोगसोण्याचें काळीज बापा लागीं मागुया दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी दयाळ बापा ही मागणी बोदर बाबा आमची करीत मागणी वेळा तुझे मुखार आमी दवरल्यान ह्या गिरेस्त मनशा भाशेन संवसारी गिरेस्तकाचेर आमचे दादवंत धरून आमी पिशे जावचे बदली देवा मुखार गिरेस्त जावन दैवीक शाणेपणान वाडूंक आमकां तूं शिकय आनी दोरगुडीथान आमी देवाची आनी दुसऱ्याची चिंतून जिविताची पावलां मारूंक आमकां कृपा दी तस क्रिस्ता आमच्या सुब्या वरवीं आमेन दाना तयारे वेळार आमी गायन करुया गायनाचो अंक C24 मातयेचें भांगार करूं मातीचे भांगार करून शोकताय तूं एका सुत्रा माती धूळ आमचे जिणे भांगार कर पवित्रात्म्या दयाळ बापा भक्तीपणा Irkol walkiaci witaci Tuka woptałam cię wordak Dojal bapa bukti pona Irkol walkiaci witaci Tuka woptałam cię wordak म्हजे भयणी बाबाने आमचे बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक सर्वेस्परा प्रसन्न जावन देणी पवित्र कोर तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदां ओपलेलें बलिदान जावंक निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय करता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया हय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर पदवेदार आनी शासनाचे देवा सर्व काळी आनी सर्व दायें जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या आजोन एकल्याच्या फायद्याचो तुजे सवे आमी जियेत हांव भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता भोगवा शासनाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलय ताच्या पुनर्जीवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला देखून शासनाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट भोगूंक आमी बरोमशान रावता त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अजापाची पदवेची
दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायत हांव. Darbarazo servis portu, Sornai sosa, Ola tuja oinova, Sorgi tu pasoi so, Sorves pora chinavi, Edata kaso. बाबा कोरस्तम पवित्र तुझ सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कुश्ट मरण ससुगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तीस परी शेवंत दोस्तांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बगसोनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartato gute por gotuia. Sumia Jesu, ami ondo kata, ani ekasitle pieta. Ikle pauti tu voi moaresu, ami tuje moral por gota. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणेन उडगास करता. आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुड्यान रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरबंस धरून मेळ्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्ट्या गुडीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पुरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या विधी भोंवतणी आज एकठांय जाल्ल्या सगळ्या ह्या भावा भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. आनी सगळ्या आमच्या फिरगोसकारांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेन जुजे तिच्या पोथी बागेन जुजे वाज बागेन फ्रांसीस चावेळ पदवासो बागेन दांतन बागेन दोम दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगात हा तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा
सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंडारान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थून धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सगळ्यांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणीत पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन अंतरेक थाव. तर आमकां तुज्यो दार काकडीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पोदी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती वांटुया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेरी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेरीच्या जेवणान वांट घेवंक आमकां पयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सहभागी. सुम्या म्हजे भितरचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Moga Jesu yo tuyo, Baba boiling betokyo, Palsadam charabukyo, Jivitam che bodlukyo, Godai tu chidi tudi, Uzolam kahar tu chi. Dostu soangkati, favoriti bolaki, kotai tu ciri tudi, usunam kahar tuji, dostu soangkati, favoriti
Monatirai bawatan Musyukotai viswasa Kasapito ya jana Eva pelya chamoga Monatirai bawatan Musyukotai viswasa Kasapito ya jana Eva pelya chamoga Moga Jesu yo tuyo Baba boiling betokyo Santam cara bukyo Chivitam chembodlukyo Sogliakam kakaltiku Tuji sarki nirmalku Soglia kore mogaku Tu sochi surupkarku Soglia kam kagaltiku Tuji sarki nirmalku Soglia kore mogaku Tu sochi surupkarku Jesu yo tuyo Baba poining petokyo Asang tam cara mungkyo Chivitam chebolungkyo
प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाल बापा, ह्या सर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोठायन भरलाय. सर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आजची मेसाची मांडावळ केल्या बाटेर समुदाय ह्या सगळ्या भाव भयणांक आमचे दिनवास. येता त्या सोनवाराक मिस करूंक आगारवाडा समुदाय आनी आयताराक चोपडे समुदाय. गेल्या आयताराचें कलेक्शन जालें 19,791 रुपया. ह्या सुमानांत आमच्या जनरेटरा खातीर डोनेशन दिवन आदार केला. एक बरो मागपी बाटीर समुदाय 50,000 रुपया. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. सायबीन बायन तांचेर कितें आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. तशेंच तुमच्या उदारपणाक आमी उलो करता. ह्या ओरा खातीर तुमचे पाकळी तुमी दिवन आदार करचो. पयल्या शुक्राराक 5 तारखेर त्या दिसाक सकाळी मीस आसचे ना. सांजे 5 वाजता मीस आनी उपरांत पवित्र ओर जातली. दोन तारखेर ऑगस्टाचे मंगळारा दीस आमच्या नुस्त्याचो वावर करतात तांचे खातीर हो भेटयलेलो दीस. ह्या वावरांक तांकां बरेपण मागून ह्या सगळ्या भावण्यां खातीर मीस आसतली सकाळीं 8 वाजता. 2 तारखेर सकाळीं 8 वाजता मिसाची भेट जातली आनी उपरांत सांजे 3 वाजता वड्याचेर आनी तांच्या वावरा हात्यारांचेर आशिर्वाद आसतलो. हे फावट आमी बाटीर समुदायान सुरू करतल्या. उपरांत तेबा आनी मागीर विठ्ठलदास सोंपयतल्या. फुडल्या आयताराक 10:30 वाजता आमचे पॅरिश पास्टल कावन्सील आमची जमात जातली. सगळ्या वांगड्यांनी चुकय नासतना येवचें म्हूण मागता. पॅरिश पास्टल कावन्सील जमात फुडल्या आयताराक सकाळीं 10:30 वाजता. बुधवारा दीस 3 तारखेर किस्तोद कायतान डे सिल्वा हाचो पयल्या वर्साचो उडगास ताचे मीस जातली सकाळीं 8:30 वाजता. आमचे सदांचे मीस सांजे जातले 5 वाजता. सकाळीं 7 मीस ना. आशिर्वाद घेवंक उबे रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखकार. शेवटाक आमी गायन करुया. गायनाचो अंक F21 संवसारांत वचूंक जाय. आयकल्या उतराच्या स्वरा संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उंड्या वचनार संवसारांत आमी वचूंक जाय. एका मोगान आनी भावार्थान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटे तूं आमकां
dunia Engkau mogana ning babata Sotas kulik